शिवाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने तुझे पाया मेरा जीवन बदल गया इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया. आजची टॉपिक जावन आसा धातू एलिमेंट्स. एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक आनी तेजो मिनींग तुवें जाणा जावपाकूच जावो. देवान सगळी प्रितूम रचली. तो धोनी आनी मालीक हे आख्खे प्रितुमीचो सगळें तूं कितेंच पडा स्वर्गार संवसारां प्रितुमी सगळें देवा केलें कित्याक तें रचिलां. कितें तो स्वर्गार आहा जिवे आनी स्वर्गार सगळे जिवे वस्तू आहाय तें सगळें देवालें. संवसारां जायते वस्तू जिवे आहाय मनीस जिवे आहाय झाडां जिवे आहाय निश्ती जनवरां जिवे आहाय प्लस जायते वस्तू मेलो आहाय. तळप आहाय लोकण आहा उदो आहा लिक्विड्स आहाय प्लास्टीक आहा ग्लास आहा जायते वस्तू मेलोले आहाय मनीस आहाय मेलोले झाडां आहाय मेलोली जायते वस्तू जिवे आनी मेलोले आहाय तेय सगळे दोनयाले. लेविटिकस 27:8 सांगता नंबर्स 18:25 जोशुआ 3:13 जायते कोणी बरयलां थोडे 2-3 कोटेशन काढा. ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल. तो देव कितू जाणालो जायत जाणालो सगळ्यालो जे जी वेवस्था हांवें तुका दिसाय जायते वस्त मेलो आहाय तेंचोय दोनी आनी देव तो. तूं गाडयां बोले कित्याक वयता तुगे मेलो मनशांक उलोवपाक. तूं मुज बोले कित्याक येना तुगे मेलो मनशांक उलोवपाक जाय जाल्यार तुका खबर ना हांव देव मेलो मनशांकूय चोयता आनी जिवे मनशांक चोयता. तुका खबर ना हांव देव मेलेल्यांक गेलो आनी जिवे आसलेल्यांक गेलोय बीन. आर्गां जेजूक म्हळ्यार जायत कोणी पवित्र पुस्तकां मातशें कन्फ्युजींग आहा. देव म्हणटा हांव देव न्हू मेलेलो हांव देव फकत जिवे आसलो मनशालो. कन्फ्युजन. देव तो दोनी सगळ्याचो. आतां तो म्हणटा देव हांव फकत जिव्याचो आनी मेलेल्यांगे देव न्हू. मॅथ्यू 22:32 वाच. आय एम नॉट द गॉड ऑफ द डेड आय एम द गॉड ऑफ द लिव्हिंग. रीड दॅट. देव कित्याक म्हणटा हांव देव मेलेल्यांगे देव न्हू. जायत लोक मेलो आहा तेंगे तो देव न्हू. जायत वस्त संवसारांत मेलो दिसली पडय. दोंगर आहाय तळप आहाय लिक्वीड आहा उदो आहा जायत वस्तू प्लास्टीक लोकण जायत वस्त आहाय तेंगे तो देव न्हू दोनी न्हू. कित्याक तो म्हणटा हे भाशेन कित्याक तुवें जाण जावपा जाय देवा नदरेन खंयची वस्त मोन ना केद नाच. इन द युनिवर्स नथिंग डायज. सगळे वस्तू तुका दिसताय मेलो आहाय म्हूण ते सगळे वस्त जिते आहाय. तो म्हणटा कितें एक झाड तो हांवें खातोलें आनी उडयलें वतात तें झाड मोत्ता. ना तें झाड मेलना तेज फकत बेस चेंज जाला. तेज फकत गूण चेंज जाले. तें ग्रीन आहलो तें आतां ब्रावन जाला म्हळ्यार तें झाड जिते आहा. तुका फिजिक्स स्टुडंट्स आनी कॅमिस्ट स्टुडंट्स सांगतले तेच जाल्यार हांव ह्या झाडां पेत्रोल घालून उज घाता आतां तें होरें मोतेलेंच. आतां तें काळें कोडसो जाला तो गोबोर जाला. तो म्हणटा आतां तें झाड मेलें. म्हळ्यार तुका फिजिक्स स्टुडंट्स आनी कॅमिस्ट स्टुडंट्स तुका सांगतले ते कोडशा भितर एक एटम आहा आनी तेजे सोबते 100 प्रोटॉन्स घुंवताय आनी ते कंटिन्युअस हाय स्पिडाक घुंवताय. एक धाकल्यांतलो धाकलो कुडको काडया जो नदरेन तुका दिसची पडना म्हळ्यार पावरफुल मायक्रोस्कोपान तुज्यान चोवपा जाता. आजरांनी कोट्यांनी एटम्स आनी प्रोटॉन्स फास्ट फूल स्पीड घुंवताय. तो कोडसो जितो आहा. आर्गां जेजूक तुका दिसता उदका जीव ना. ते उदका भितर 2 हायड्रोजन 1 ऑक्सिजन आहा आनी तितू एटम्स आनी प्रोटॉन्स सगळे घुंवताय हाय स्पिडाचे. ते उदो जिते आहा. केसली वस्त गेल्या तेज भितर एक धत्व आहा एक एलिमेंट आहा
आणि ते एलिमेंट हाय स्पीड गुंताय ते जिते हाय वस्तो लोकोण जिते हा एक मेलो ओस जिते हा एक मुनीस कुसलो जिते हा एक मुनीस गोबर आणि कोळसो जालो जिते हा एक लोकोण जिते हा एक प्लास्टिक जे सगळे तोडपा दोंगर सगळे जिते हाय तेंचे भितर एटम्स आणि प्रोटॉन्स हाय स्पीड गुंताय ते जिते हाय फिजिक्स स्टुडंट्स आणि केमिस्ट्री स्टुडंट्स तुका सांगतले तू तो इस्कला गेलो आणि तू कॉलेज केला तू क्लियरली जाणा खंयची वस्त मेलो ना सगळे वस्त तुका दिसल्या ते मेले मो ते सगळे जिते हाय हेच मतलब 100% हांवें तो उलयले ते वस्तू आयक येता आमकां अजब दिसता म्हळ्यार संवसारान नदर मारल्यार सगळे तशें कोता सगळे फॅक्टरी चोयले ते उमके केमिकल्स घेताय उमके एलिमेंट्स घेताय आणि ते मिक्स कोताय आणि तो एक जाय तो प्रोडक्ट जाय ती वस्त तयार कोताय तुका तो प्लास्टीक जाय ते प्लास्टिका जायत भाशे वरायटी तेंच्यान तयार करून जाताय कित्याक तेजे एलिमेंट्स तेजे धातू ते जाणाय द फाउंडेशन ऑफ द प्रोडक्ट धातू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ते जाणाय ते कितें करता डिफरंट भाशे धातू घेताय एलिमेंट्स घेताय ते मिक्स कोताय आणि एक दुसरो प्रोडक्ट जाता जायत भाशे तेंच्यान प्लास्टीक करून जाताय जायत भाशे तेंच्यान लोकडां करून जाताय जायत भाशे तेंच्यान मटिरियल करून जाताय आणि जायत भाशे लिक्विड आणि गॅसीस तेंच्यान करून जाताय तेंच्यान तेच वस्त फ्रीज केल्या उदक फ्रीज केल्या जेल जाता म्हणटा अरे हे लिक्विड आसलो मरे हातोर जाल मरे हो आणि तेच उदक घेवन बॉयल केल्या आर जाता स्टीम जाता म्हणटा अरे लिक्विड आसलो हे आर कितको जालें हेच मतलब मनशा खबर आहा ही बुन्याद सगळे वस्तू चेंज करपाची कितको करपा जाय ते आणि तेजी बुन्याद जावन आसा एक धातू ओ एलिमेंट सगळे फॅक्टरींक एक काम कितें ते चोयताय आम केसो प्रोडक्ट जाय आम केसो प्लास्टीक जाय सो हे प्लास्टीक जाय जाल्यार आम केसो धातू जावं ते स्पेशलिस्ट जाय तेंच बरें वयता आनी ते सांगता ही फॅक्टरी आमकां घालूंक जाय केसो धातू जाय एका केसो एलिमेंट जाय आनी ते सांगता तुका एसो प्लास्टीक करपा जाय एसो करपा जाय एसो करपा केसो करपा जाय ते सांग तो म्हणटा ही बरी क्वॉलिटी ही कोता आनी ही कोता आनी तेच जाल्यार हो धातू व्हर हो धातू व्हर हो धातू व्हर आनी ते मिश्रण घाल आनी ते मिक्स जातलो आनी हिटींग प्रोसेस जातलो कुलींग प्रोसेस जातलो एक्सरे प्रोसेस जातलो कितें कितें जातलें आनी फायनली तुका एक दुसरो बरो तुका जाय तो प्रोडक्ट मेळटलो हे संवसारान आमी सदां कोताय आम जाणाय तें करूंक संवसारान नदर मारले कसली न्यू मटिरियल येयले आम अजाप जायना कित्याक ती टॅक्नॉलॉजी आहा धातू चेंज करपाची जेन्ना धातू चेंज जाता तो प्रोडक्ट चेंज जाता तोच धातू तुज्यान सेपरेट करून जाता तितून दुसरे धातू घालून जाता आनी दुसरे एलिमेंट घालून जाता आनी तिसरो प्रोडक्ट करून जाता तोच धातू घेवन आनी हुंच धातू घेवन मिक्स करून तुज्यान दुसरो प्रोडक्ट करून हे आम सगळें जाणाय आनी आम अजाप जायनाय ते केल्यार एक न्यू भाशे प्लास्टीक येयलें आम अजाप जायनाय एक न्यू भाशे लोखंड पत्र स्टील येयलें आम अजाप जायनाय एक न्यू भाशे लिक्वीड येयली गॅस येयली वा कितें येयलें आम अजाप जायना तूं म्हाका म्हणटलो अरे आमी हिंग येयल्याय देवा खबर आयको आमी हिंग येयले ना एक प्रोडक्ट घेवपाक आमी हिंग येयले ना पत्र घेवपाक आमी हिंग येयले नाय तुगेलें प्लास्टीक लोखंड आनी स्टील घेवपाक तूं आमकां धातू खबर कितें सांगता कित्याक आमी इस्कला केल्या आम जाणाय एलिमेंट चेंज केल्या प्रोडक्ट चेंज जाता आनी ते सगळे फॅक्टरीज कोताय सगळे गांवां आम घालपा ते फॅक्टरी भितर चोयलां तेचे भाशेन कोताय ते धातू घेताय मिक्स कोताय आनी प्रोडक्ट कोताय केसो प्रोडक्ट तो जाय जाल्यार ते चोयताय ते प्रमाणे ते मिक्स आम जाणाय म्हळ्यार आम तेका लागून हिंग येयले नाय आम हिंग येयल्याय कित्याक आम दुयेंसां ते पिकोवणी मेळो येयले आमी कितें येयल्याय तुगे ते धातू खबर आयकोंक ते एलिमेंट्स कितको मिक्स कोताय ते आमी गेले गोरीबाय ते ग्रेस जावपाक आमी गेले शिराबा पोंदा ते बेसांवान बरोंक ते सांगपाक तूं आमकां धत्तू कित्याक सांगता तुवें जाण जावपा जाय तूं तो गोरीब आहा ग्रेस जावपाचो धत्तू चेंज कर तूं म्हणटा कितें गोरीब आहा तो ग्रेस जावपाक धत्तू लागता तुका तो दुयेंसां पेखवणी जाय धत्तू चेंज कर चेंज द एलिमेंट द फाउंडेशन आर्गा जेजूक तूं म्हणटा तेका कितकोन धत्तू लागता गोरीब आहा तो ग्रेस जावपाक एलिमेंट चेंज केल्यार गोरीब आहा तो ग्रेस जाता आनी दुयेंसां ते पेखवणी मेळपाक धत्तू चेंज करूं जाता कितकोन जाता पवित्र पुस्तक सांगता तुज्यान तुगेलो धत्तू चेंज करूं जाता तूं म्हणटा कितलो
आतां जावं तो दत्तू जावन आसा सिंपल पवित्र पुस्तक सांगता जिवे देवागे उतर तुगे लायफ चेंज करपा जाय फाउंडेशन एलिमेंट चेंज कर सगळे संवसारां तेच भाशेन कोताय तूं म्हणटलो हें सारकें जाल्यार म्हाका पवित्र पुस्तकांतल्यान दाखय एकदम इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपा गॅलेशियन्स 4:3 हाच एंड गॅलेशियन्स 4:9 हाच तो सांगता तुमी सगळ्यांगे दत्तू रॉंग आहा तुम गरीब आहे तेका लागून तूं दुयेंस येयला तेका लागून शिरायला तुगे फाउंडेशन देवागे एक उतर आसपा आनी केसो उतर आहा तेका लागून तूं भोणकोणी पडा आनी हें दुयेंस जाला तें उतर चेंज केल्यार तो प्रोडक्ट चेंज जाता यू वेर इन बॉन्डेज जेन्ना तूं जल्मला सैतानागे चपक्यान तूं पडला आनी तुगे फाउंडेशन दत्तू जावन आसा संवसाराचें उतर घेवन आसा तूं तुगे भोणकोण तुगे लायफान कितको येयला हें दुयेंस कितको येयला तुगे लायफान कित्याक तूं हें एक उतर उलोयला आनी ती जाल तुगे भोणकोण आनी ती जावन आहा तुगे दत्तू हो एलिमेंट तुवें म्हणला चोय 40 वर्सां दुयेंत पडटाय न्हू तूं एक उतर उलोयता आनी तुका दुयेंत कोता 50 वर्सां तरी कितें जाता तूं आर्थरायटीस जाता 50 आनी 5 वर्सां तोगोच आर जावपाक शकता 60 वर्सां आसतकच बेडाचेर तूं पॅरलायजान उतलो बेड रिडन तूं दत्तू घालता तूं उतरां उलोयता आनी ती जावन आसा तुगे भोणकोणी द एलिमेंट्स इज ऑफ द वर्ल्ड तुवें केसो दत्तू घायले संवसाराचे तूं देवागे उतर घायला संवसारा उतर घायला तेका लागून तूं दुयेंत आहा तुगे जाण वय आहा ती सगळी संवसाराची तेका लागून फायनान्शियली तूं गरीब आहा संवसाराचो दत्तू घायला तेका लागून तूं भोणकोणी आहा भिकाऱ्यांगे एलिमेंट्स घेवन आहा तूं तुवें म्हणा चोय हांव केन्ना ग्रेस जावपा ना कित्याक हांव बरो हुशार ना हांवें इस्कॉल केलें ना आनी कॉलेजी केलें ना कांय केलें ना सगळे हाडी बँकींग कोन्न हांव गरीब पांय गरीब शापाय गरीब हें सगळें गरीब तेका लागून हांव गरीब जाला तुगेलो दत्तू तो सांगता तुगेली बुन्याद फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन जावन आसा उतरां संवसाराची आर्गांची जोग तेका लागून पवित्र पुस्तक सांगता देवान आख्खी प्रितूम केली उतरां उदयशी आख्खी प्रितूम देवान कितको केली उतर उलोयन हेच मतलब कितें तर तुका दिसची पडटा संवसारां तेजे दत्तूचो दत्तू जावन आसा देवा गेले उलोयलोले जिवे उतर आर्गां जेजू हेच मतलब तूं देवागे उतर चेंज केल्या तो दत्तू चेंज केल्या सगळी वस्तू चेंज जातली जेनेसीस 1:3 सांगता देवान मुळ्ळें आनी उजवाड जालो उजवाडागे दत्तू गेलो दत्तू कितें देवा गेले उलोयलोले उतर उतर चेंज केल्या ती लायट चेंज जातली जेनेसीस 1:6 सांगता देव उलोयलो आनी मोड अवतार जाले मोड बागे बुन्याद जावन आसा देवागे उलोयलोले उतर हे जोड प्रितूम देवागे उलोयलो उतर बुन्याद इज द एलिमेंट जेनेसीस 1:11 सांगता देव उलोयलो आनी तोंडां आनी झाडां आनी बियां सगळे वस्तू रोचले सगळ्या झाडांचे आनी मूड फळांचे मूड कितें देवागे उलोयलोले उतर जेन्ना तूं उलोयता देवागे उतर रोचना तयार जाता जें तूं उलोयलें तें आर्गांचें जोग हेच मतलब पत्ती तुवें उलोयलें जाल्यार ती वस्त पत्ती चेंज जातली तूं उलोयलें ते भाशेन आर्गांचें जोग जेनेसीस 1:14 सांगता येळ आनी मोळप आनी सगळे नखेत्रां तेणें केली उलोयन एलिमेंट कितें सगळ्या एलिमेंट कितें देवागे उलोयलो उतर जेनेसीस 1:26 सांगता देवान मनशां केलो उलोयन तूं गेली बुन्याद फाउंडेशन एलिमेंट जावन आसा देवा गेले उलोयलोले उतर जेनेसीस 2 सांगता सगळो स्वर्ग सगळो संसार आनी सगळो दोलबार जावन आसा देवा गेले उलोयलोले उतर आर्गांची जोग सो सगळ्या दत्तू कोण एलिमेंट देवागे उलोयलो उतर एलिमेंट चेंज केल्यार प्रोडक्ट चेंज जाता सो देवागे उतर चेंज केल्यार प्रोडक्ट चेंज जातलो की तुका जाय तें जातलें जें तूं उलोयलां त्या प्रमाणे जातलें आर्गांचें जोग तूं म्हणटा एसो एग्जाम्पल जाय बायबलांत तूं बोल्ल्याय आनी ते सगळे एग्जाम्पल्सां नांव जावन आसा मिलाग्रे आनी ओजापां आर्गांचें जोग
तुक मिलाग्री आनी ओजापा जाय सिंपल देवाक गेलें जिवें उतर उलोय कित्याक तें जावन आसा तो दत्तू जेन्ना दत्तू चेंज जाता सगळे वस्तू चेंज जाताय आर्गां जेजूक अब्राहम आनी इस्रायल पोरसां एक जाग्यार पावली आनी ती उदक ना पिवपाक आनी ती उदक आहा तें सगळें कोळू उदक आशेतालें उदका लागून आतां सगळें ओंटा मोटा काट्स पडले आनी हाक बांक सुकलोलें उदक ना आनी बेग बेग उदका पडलें उदक कोळू आहा मोजेसान देवा उल मारलो आनी देवान सांगलें हें तें झाड कातर आनी उदकां उडय जेन्ना तो झाड कातून उदकां उडयता तें बिट्टर उदक कोळू उदक आहा तें गोडें उदक जाता हेच मतलब त्या उदकाचो दत्तू चेंज जाला कित्याक जालें तें कित्याक तें दत्तू चेंज जाला हेच मतलब दत्तू चेंज करून जाता आनी जेन्ना दत्तू चेंज करता कितें कोळू आहा तें गोडें जाता एकदम इंटरेस्टिंग जाण जावपाक झाड काण कित्याक आयलें उदकान कित्याक पवित्र पुस्तकांत झाड म्हळ्यार शिराप काडपाची वस्त जेजू बायबल सांगता झाडाचेर उमकोडलो रीड दॅट गॅलेशियन्स 3:13 जेजू झाडाचेर खिळायलो जेजू गेली मोलादीक रोगताची पातक बक्षिसाची साक्रिफीस ती साक्रिफीस जावन आसा शिराप घाण उडोवपाची कितें एकदम वायट आहा तुगे जिवितान सगळें तुजें तें वायट आहा तें गोडें करूं जाता जेजूच्या नांवान चेंज करतो दत्तू चेंज करतो एलिमेंट चेंज करतो फाउंडेशन कितें बिटर आहा तुगे लायफा जेजूच्या नांवान स्वीट करून उडय आर्गां जेजूक हेच मतलब 100% तुवें उलोयन जेजूच्या नांवान तुगे लायफ चेंज करून जाता कित्याक उलोयलो उतर जावन आसा तो दत्तू दॅट्स द एलिमेंट एंड फाउंडेशन आर्गां जेजू चेंज द एलिमेंट यू चेंज युअर लायफ आनी एक एग्जाम्पल घ्या पवित्र पुस्तकांतलें एक म्हळ्यार सांग जेजूच्या नांवान दत्तू चेंज कर इन द नेम ऑफ जीसस चेंज द एलिमेंट जावन आसा त्या फाउंडेशन तें चेंज केलें सगळें चेंज जाता आतां एलिशा आनी तेगेलो सर्वंट झाड कातरपाक गेले झाड कातरसा तेगे सर्वंटा ती हातींतले स्लीप जाली ही एक कुराडी लोकडाची आनी ती उदकां पडली रे म्हणून लागलें उदक कितू डीप आहा आनी ही हांवें आनी कोणाक मागोन हाडलोली आतां कितें करया ती मेळपाना आमकां त्या सर्वंटान एलिशा सांगिल्लें ती मेळपाना आमकां आतां कितें तें कितें सांगता एलिशा म्हणून हूंय इश्ट पळया हिंग इश्ट सुमार पड रे इतल्या कुडक्या इश्ट पळटी होय तेच जाल्यार तो कितें करता दत्तू चेंज करया हें लोकण आहा तें कितें प्लास्टीक मोदेर करया आनी तें उबतोलें कितें को जाता सिंपल एक मोदराक कुडक काडो आनी तें उदकां उडयलो जेन्ना तें उदकां उडयलो ही जोळेली लोकडाची कुराडी उदकाची उबों लागली एकदम इजी मोदेर म्हळ्यार जेजूच्या नांवान दत्तू चेंज करता जोडी लोकडां कुराडी जी एकदम हेवी उदकाची केसची दोना आनी ती सकयल वसोंक जाय जेजूच्या नांवान ती फ्लोट जाली आर्गां जेजूक तुगे जिवितांत केसो वजना हाय केसले हेवी प्रॉब्लम्स आहाय तुगे लायफान फायनान्शियल सिकनेस एड्स फायब्रॉइड्स चिल्ड्रन सायड फॅमिली सायड केसो वजनाचे वस्त आहाय तुगे जिवितांत दत्तू चेंज कर जेजूच्या नांवान 6,000 मायज बासावणे तुका दिले उलोय आनी चेंज कर तुगे लायफ आर्गां जेजूक खुंयच्या उणेपण आहा तुका तुज्यान चेंज करूं जाता कित्याक तो दत्तू आमकां दिला 6,000 मायज एलिमेंट्स आमकां दिले ती एलिमेंट्स घे आनी जेन्ना तूं ती उलयता तें तूं कितें उलयता ती वस्त तुगे जिवितांत फिनिश्ड प्रॉडक्टान तुका मेळटा आर्गां जेजूक कितले पवित्र पुस्तकां सगळे मिलाग्रे जावन आसा ते उलयता देवागे उतर ते एलिमेंट चेंज जाता ऑटोमॅटिकली तेंगे लायफ चेंज जाता मिरिकल जाता हिलींग जाता ब्लेसिंग जाता सगळें जाता हें संवसार आमी सदां कोताय आनी आमी अजाप जायनाय आनी देवागे उतरां उलयल्यार कितें अजाप जावपाचें कित्याक पवित्र पुस्तकां सगळे वस्तूंगे दत्तू जावन आसा देवागे उतर आर्गां जेजूक
सोसराम कंटिन्युअस कोता तुगे सिच्युएशन चेंज कर केसले सिच्युएशन हा केसले प्रॉब्लेम हा देवागे उतर उलोयत राव आनी चेंज जातोलेंच आर्गां जेजू देवागे उतर कित म्हणत तुगे जिवितांत जातोलेंच की तें जावन आसा बुन्याद सगळे एलिमेंट्साची आर्गां जेजू तुका अजाप दिसतलें एक दीस जेजू उदकाचेर चलोन येयलो आनी त्या पिटरान सांगलें हांवूय उदकाचेर येता आनी पिटरूय उदकाचेर चलोंक लागलो तुका सरप्रायज जाला जेन्ना तुका हें सजवता सिंपल उदका धत्तू चेंज कर उदक आहा तें लिपोर कर ओ तूं तुका लायट कर कित जाय तें तुज्यान करूं जाता जेजू कितें म्हणटा वॉट सो एवर यू शॅल आस्क इन माय नेम यू शॅल हॅव इट आर्गां जेजूक वॉट सो एवर म्हळ्यार मिनींग कितें तुका जाय ते भाशेन change the quality of your life the way you want it आर्गां जेजूक तुका जाय तो कितें मेळ्ळें सिंपल तूं मागना प्रेयर लायफ डेड आहा सारकें तुगे प्रेयर लायफ डेड आहा तुगे दत्तू स्लोली चेंज जातलो आज प्रे केल्यार तुका आनी 2 म्हयन्यान मेळटलें फास्ट जायें चड मागणें करीत राव आर्गां जेजूक तुका अजाप दिसता जेन्ना जेजू येयलो आनी उदो आहा तें वायन केलें सरप्रायज कसलें सरप्रायज ना तें फकत उलोयलें आनी तो दत्तू चेंज जालो आनी तें उदो आहा तें बेस्ट वायन जालें थिंगा गव्हर्नर म्हणलो अरे हें बेस्ट वायन मरे तुगेलें हें लेट कित्याक जालां हां कित्याक तो गव्हर्नर तूं जाणा सगळीं बेस्ट वायन तें चॅक केलें बोर वायन डिफरंट डिफरंट नेशनांतलीं आनी तेगे सगळ्यांक बेस्ट लागलां कितें केलां जेजून तो देवागे उथोर जेन्ना उथोर येता आनी उलोयता कितें आहा तें चेंज जातोलेंच आर्गां जेजूक तूं सरप्रायज जाता जेन्ना जेजू कुसलो लाजरसा पळयला आनी सांगला लाजरस भायर सर कितें सरप्रायज आहा दत्तू चेंज केलो सो कुसलो आहा तो जीत करून जीत आहा तो कुसोवपाक कितें प्रॉब्लम आहा तेका कांय ना कितें कोन्न जाता तें द लिव्हिंग वर्ड स्पीक इट आर्गां जेजू उलोयत राव देवागे उतर 6000 मायल्स बासण उलोय आनी रोच उलोय आनी रोच उलोय आनी रोचीत राव आर्गां जेजू तेका लागून तूं जाण जाता दत्तू सगळें चेंज करता आतां कितू पावर आहा दत्तूक 2 Peter 3:12 आज बायबल सांगता एक दीस येतलो आनी देव एक उतर उलयतलो चोय पावर चोय ह्या एलिमेंटाचो हे उलोयलो उतरां पावर आनी आख्खो स्वर्ग आनी संवसार आनी पृथ्वी कळवतली उज्या कळवल्या भाशेन स्पोकन वर्ड कॅन कंप्लीटली द हेवन्स एंड दी अर्थ भयंकर पदवी हा उलोयलो उतरां भितर आनी 2 Peter 3:14 सांगता जेन्ना देव पोत उलयतलो हे सगळे दत्तू पोत एकठांय जातले आनी न्यू स्वर्ग आनी न्यू संवसार जातलो आर्गां जेजूक कितू पदवी आहा तिचो उलोयलो उतरांचेर आर्गां जेजूक तेका लागून पवित्र पुस्तक सांगता लेट द पोर से आय एम रिच आर्गां जेजूक लेट द वीक से आय एम स्ट्रॉंग आर्गां जेजूक कितें तुगे जिवितां वायट आहा तें पॉझिटिव्ह उलोय जेजूच्या नांवान आनी सगळे मिलाग्रेन अजापान तुगे जिवितां जातलें आर्गां जेजूक सगळीं उबीं रावया उलयता तेन्ना म्हणजे चेडूं सुसायड करपाक प्रयत्न केलो आनी चेडूं म्हणजे सारवार जालें आनी आमकां ताका कोण त्रास करतालो ताका परतू ताका त्रास जाता जेजू आर्गां प्रेज गॉड जेजू हांव आर्गां दिता कित्याक जेजून आयज म्हाका संवसारांत दवरल्या पासून तशें मुगे घोवाकूय एड्स जालोले ते दोतोरांच्यान बरें करूं जावूं न्हय पूण मुगे जेजून बरें केलें थँक्यू जेजस तशें म्हाकाय जेजू म्हज्या पांयांच्यान म्हाका चलोवंक जायनासलें असली मोठ्या फोड येतले पूण डॉक्टरान कितें सांगलेलें मुगे दोनी पांय कातरूं पडटले म्हूण पूण म्हाका पेकयला जेजू थँक्यू जेजस सगळीं म्हाका दिल तितलें जेजून दिलां थँक्यू जेजस मुगे फॅमिली जाय ती पाट्यांनी वता तितली फॅमिली आहा पूण